वय हांवूच तो. तुवें केन्ना तरी खंय तरी कितें तरी पळयल्लो. हांव जाणा तूं कितेंच वाचतल्या वर्गाचो न्ही. हां, तूं आयकोवचें आनी आयकल्लें सगळें मतीचीं दारां धांपून पातयेवचो. आनी तुवें म्हज्या विशीं आयकल्ल्या तशेंच पातयेल्ल्या साबार संगतेंक हांव ह्या संवसाराक आदेवस मागच्या आदीं उगडापें करून वसा जय म्हणल्या इराद्यान हें अखेरचें बरोवप बरोवंक बसलां. हांव जाणां जिणयेंत कितेंच वाचिनातलो तूं हें वाचूंक उत्सुकातेंत आसाय म्हणलें. तुज्या जिणयेंत येदोळनातली उत्सुकाता म्हज्या मरणाच्या कारणांक सोदच्यांत आसा म्हणलें हांव जाणां. आनी हें कारण समजून कांय म्हजे बरी आसच्या आनी एकल्याक जिवान दवरच्या इराद्यान बिलकूल न्ही. बगार ताका मीठ मिरसांग लावन सांजेच्या वेळार कोपान चाकणें आनी ग्लासांत अमृत सेवच्या वेळार तुका कोणेंगी मोबायलांतल्या वॉट्सॅप पंगडाक भरती केल्ल्या कर्माक लागून तुका फॉरवर्ड करूंक संविधानाचे हक्क लाभला म्हणले परी म्हज्या मरणाच्या कारणांची पाळां मुळां तूं तुटयतलोयच. म्हज्या जिवनांतल्या कुडी सवय काडिल्ल्यो सेल्फी शेअर करतलोय आनी तुज्या मोतीक आयिल्लें बरोवन वांटतलोय. तुजे परींच हेरी थोडे करतले आनी सोमेस्त फातयेतेल्यात. हेरां विशीं बरें उलोवणें आयकल्यार मतीन साबार सवालां उबीं जातात. पूण वायट आयकल्यार तक्षण तुजी मोत ओपून घेता न्ही. तुज्या मेंदवाच्या एक एक संदांत कितें कुसता म्हणलें हांव जाणां. हांवें तुजे बरींच ह्या संवसाराक आयिल्लो जियोंक, पूण तुजे बरी आत्म सांडून जियोंक आशिल्लो न्ही. पातकां प्राजीत आत्मो साल्वार म्हणून खावंक न्हिदोवंक हागोवंक आयिल्लो न्ही. तुजे बरी आपणाक कितें पडोन गेलां म्हणलें बेजबाबदारीचें चिंतूंक न्ही. आदीं एकल्यान कुड्ड्याक उखलून दाखयल्लें गे. तशें तुजे बरी हेरांक दाखोवची जिणी जियोंक हांव लाबदोल्लोय न्ही. आत्म होगडायिल्ली म्हजी कूड जर ह्या मरणाची टिपागार आसती तर म्हजे ग्रेस्त मावळे म्हजें मरण स्वाभावीक मरण म्हणून सलीसेन रुजू करते. ते हेरांचेर हांसतले शिवाय आपणाचेर सोंसतले न्ही. तांणी नकलां केल्ले हेर आतां तांची नकलां करूंक पावनाय म्हणून सलीसायेन म्हज्या मरणाच्या कारणांकी मोलायतले. वय हांव समजलां आयच्या काळार कायदे कानून मात्र न्ही. जिवितां मरणा चिटी सयत उण्या मोलान मेळटात. म्हज्या मरणाचें कारण सोदच्या निबान म्हज्या कुडींतले खंयचे विश्वे काडून कोणाक विकून धंदो करतात म्हणून म्हाका पुरच्या वा लास्टच्यांक कशें कळीत जायत. देखून हो सल्लो म्हजे मावळेच आस्पत्रेच्या वडिलां सवें गुप्ती करते. आतां मरणा चीट आसा देखून ते आतां तशें करिनात म्हणलें नक्की सांगूंक शकना. हांव जिवनांतल्या म्हज्या कुडीक कितेंय करूं दीत. म्हाका कितें पडोन गेलां. हां वय हांव आतां तुज्याच लेवलाक देंवतां. आनी तुवें जीणभर विसरल्या सवालाक हांव पयले फावटी म्हाका कितें पडोन गेलां विचारतां, पूण एक समाधानेन. आज हांवें ही कूड सांडल्या, हो संवसार सांडला, तुका सांडलां, तुजे बरींच हेरांक दाखोवचें जिवीत जियेतेल्यांक सांडलां. आनी हो तुजोच संवसार देखून तुका कितें जाय तें चिंत आनी तुका कितें जाय तें उलय. तुजे बरी जिणयेंत गळशिल्ल्या तत्वां सवें राजी जावंक म्हाका नाका. जिणयेंत तत्वांच म्हणली नासतना दुडू नांव फायदो मेळटा तर तुज्या स्वाभिमानाक सयत आडाव दवरन. सोडदोड म्हणलो बिल्लो तुज्या माथ्यार दवरन म्हाका तूं मेजी नाका. तूं मोलाक घेवंक शकशी तुज्या दुडवांत वशिलायेन रुबावान दौलतेन. एका 5 स्टार हॉटेलाक आपोवन तुका सोरो भरोवन जेवण दिलें तर तूं तुज्या खानदानाकच विकूंक तयार जाल्लो मनीस म्हाका कितें मेजतलोय. तुजे बरी हांव पोटारी न्ही.
धर्माचे बोकावंकू वा पियोवंकू हांव कांय तुजे बरी आत्मो सांडून जियोवचो न्हय अशें तुका चिंतूंक करचें तर आज तुका आनी म्हाका कांय चड तापावत ना. तूं आत्मो होगडावन जियोवन आसाय आनी हांव आत्मो होगडावन मरोन आसा. फरक इतलोच, तूं भुमीक भार आनी शिताक खार. आनी हांव थोड्याच घडयांनी तुज्या वा तुज्या तसल्या हेरांच्या खांद्यार कांय फोंडान पडटलो आनी किड्यांक खाण जातलो आनी आनी तुजे तसले किडे ह्या समाजान जियेतले. हांव जाणा आतां तूं म्हजे विशीं चिंतून विचारून आसाय. हांव सर्गाक वेतां ह्या यमकोंडाक. स्वाभिमान विसार म्हणलें नातलेल्या तुज्या तसल्या मोदें जिवे मोडें जावन येदोळ म्हणसर हांवें भोगिल्लें कांय यमकोंडाचे गुणे आसा. हांगा तुजेच दोरे आनी तुजेच चुरे. तुका खोबरो रोसूंक कळीत आसा आनी त्या खोबरांक रंग कसो सारोवचो तें कळीत आसा. कोणाक केदळां कशें कितलें दुंपावचें तशेंच केंडचें बेंडचें कळीत आसा. तुज्या समाजेंत हांव जगतो न्हय आनी म्हज्या चिंतपांक तूं जगतो न्हय. म्हज्या भावार्थाचेर तूं सवाल करच्या आदीं एक सत समजोन घे. तुका देव म्हळ्यार कितें, धर्म म्हळ्यार कितें, भावार्थ म्हळ्यार कितें म्हणलेंच कळीत ना. हो, धर्माचो बाजार तूं आनी तुज्या तसले जियेया. जावं दी धर्माच्या नांवान वो लावणी ते लावणी. करचें सर्व कर न करीत रावून हप्त्याचो म्हयन्याचो वर्साचो धर्मीक ढोंग करूंक म्हाका नाका. तुजो धर्म तुजे सवेंच दवर आनी म्हजे कर्म म्हाका व्हरूंक दी. वय, हांव समजतां. म्हज्या मरणाची कारणां समजोवंक आसच्या तुज्या उत्सुकातेक हांव समजतां. येदोळूच ह्या चिटीच्या अखेरीच्यो वळी वाचून थंयसर तुज्या खतखत्या सवालांची जावाप मेळनासतना परत वाचूंक लागलाय म्हणलें हांव जाणा. हांव हें जाणा. हें हांवें बरयल्लें तुका न्हय, बगार कोणाक गी म्हूण न्हू. तूं तुजे खांत पुसतलोय. जिणीभर तुवें केल्लें तितलेंच. हाच्या किसडती करची शाती तुज्या जल्माक ना म्हूण आतां तरी समजून घे. वडोल हांवें सांगलें, तुजे आनी म्हजे मदें कांय चड तापावत ना. आत्मो मेल्लें जिवे मोडें तूं ह्या म्हज्या चिटीक कसो समजतलोय. तूं आजून सोदून आसाय. म्हज्या मरणाच्या कारणांत तुका कसलो फायदो लाभचो. फायदो जोडूंक तूं आयलाय. कापाटी संवेदना हेरांक दाखयताय. मतीन तुका भारीच संतोश जातलो. गेलो एकलो. वय, तुजे बरी जिवे मोडें जावन जियोवच्या की हांवें मेल्लें मोडें जावचें चड बरें म्हूण म्हाका भोगलें. हांव जियेल्लो तुज्या खुशेक न्हय. हांव मरता सयत तुज्या खुशेक न्हय. तरी म्हज्या मरणांत तूं संतोश सोदतलोय म्हणलें हांव जाणा. तुका आनी एक उपकार करता. हांवें मेल्ली कूड किड्यांनी खावच्या आदींच म्हज्या जिविताचे उमाळे आनी फोटकीर काणयो वेगळी रस. लोकांच्यो यादी मोटव्यो. कोण जियेता म्हणली फिकीर नासतना जियेतेल्यांक कोण मरता म्हणली फिकीर कशी आसची. म्हज्या सताक हांव जियेतना मोल नातलें. पूण म्हज्या मरणा उपरांत म्हज्या विशिल्ल्या फटींक बारीच कांयच आसतलें म्हूण हांव जाणा. देखून म्हज्या जिविताच्या शेवटा विशीं हांवें केदींच करूंक नातलेल्या बऱ्या कामां विशीं घडपां करय. बूक छाप आनी म्हज्या मरणाच्या कारणांच्यो लदीन घडून लोकांक वांट. लोकांक ती आसाक आसा. फटींक रंगांक लोक वळखता. देखून तें काम वेवस्थीत रितीन कर. पूण तुर्तान कर. म्हज्या जायत्या परगट जाल्ल्या बुकांक कांय वाळेच्या दयेन नास जायनासतना उरल्यात तर ते आतां थोड्या मोलाक विकून वेतीत. पूण बेगीनच तुवें हें मेट काडूंक आसा. आनी तुज्या जिणयेंत तुज्या मतलबा भायलें कितेंच करूंक नाय तें हांव जाणा. पूण एक उपकार आशेता. जे उरिल्ले बूक विकून लाभचो दुडू
दया करून ते बूक छापलेल्या प्रेसाक पावयत कर. हांव जीव आसतना तांचे बिल्ल फारीक करूंक शकचो ना म्हणली नक्की पातयणी म्हाका आसली. पूण हांव मेल्लोच ती आशा सफळ जातली म्हणलो विश्वास म्हजो. प्रेस मालकान वकिलाचें नोटीस धाडलां. पूण त्या नोटिसाक जबाब दिवची शाती सयत म्हज्या लागीं ना. गुन्यांवी चिंतप मोतीन घेवन वेता. पूण म्हजो आत्मो संतोश जावची कारणां सोदून वेता. थोड्याच दिसांनी तरी प्रेसाचें बाकी आसचें देवें फारीक जातलें म्हणल्या विश्वासान. देवें फारीक जाल्लेंच तो तुका त्या कोटरेची दस्तावेजां दितलो. आनी ही कोटरी तुजीच करून घे. जशें येदळूच म्हज्या कुटुंबाची सर्ताव आस्त तुजी करून घेतल्या बरी. तुका आनी तुज्या तसल्या सोमेस्तांक आदेवस मागतां. फुडलो जल्म आसा वा ना तें नेणा. पूण फुडलो जल्म आसा म्हूण तर तुज्या तसल्या जिव्या मोड्या मदें म्हाका एक बरोवपी जावन रसी नाका देवा म्हणलेंच म्हजें अखेरीचें मागणें. वय हांव देवाक मानतां पूण तुज्या देवाक न्हय. अखेर करतां. वय हांवूच तो. हांव